माय मोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. ड्युटीचेर कामगाराक मरण आयले जाल्यार बोट धन्यांक कामगाराची फामिलीक दिवचे पडटले 25 लाख. कुटपण आनी मोबोर जेटी वयल्यो स्क्रॅप बोटी काडपाचो मुख्यमंत्र्याचो आदेश. दुर्भाट ते कपिलेश्वरी रस्त्यार गोरवांचो अच्छेव. रातच्या वेळार अपघातांचो भंय. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. मालपे पेडणेच्या रस्त्यार कोसळिल्ले पालसण आसात तशेंच 3 म्हयने जाले तरी रस्तो केलो ना मेकळो. सरकाराक जमना जाल्यार आमी काडटात माती, सांगलें काँग्रेसीन. कंत्राटदाराचेर करून दाखय कारवाय, मुख्यमंत्र्याक आवाहन. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आतां ड्युटीचेर आसतना कामगाराक मरण येयलें जाल्यार बोट धन्यांक कामगाराचे फामिलीक 25 लाख रुपये फारीक करचे पडटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. कुडबण आनी मोबोर जेटी वयल्यो स्क्रॅप बोटी काडपाचो आदेशय मुख्यमंत्र्यान दिला. सीएम डॉक्टर सावंत, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आणि वेळेचो आमदार क्रुज सिल्वान, दक्षिण जिल्लोधिकारी, भलायकी खाते, नुस्तेमारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेऊन कुडबोना पावलो. नुस्तेमारीतले नेम आणि मार्गदर्शक तत्वात गरजेचे बदल करपाचे आदेश ताणे अधिकाऱ्यांक दिल्यात. कामगारांची भलायकी ही बोट धन्यांची जापसालदारकी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू डिहायड्रेशन. इन शॉर्ट हांवें एक्चुली आमदारान म्हाका हो इश्यू 2-4 दीस पयलीं कंटिन्युअसली तोय सांगतालो. हांव म्हजे बरोबर आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब एलेक्स, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, डेप्युटी कलेक्टर, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी, आमचे सरपंच, ते सगळे जाण मेळून इन्स्पेक्टरा खातीर हांगासर आयले. जो इन्सिडंट जालो तेज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडंट परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचे वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डेथ 2 जाण हॉस्पिटलान पावले, 3 जाण कितें तरी. बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडंट जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी असो इन्सिडंट जालो चुकून सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगाची फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही, ते 15 दिसांनी हांव म्हज्या डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही इज एपिडेमियोलॉजिस्ट. ही वील गायडलायन वन SOP. कोणी वचप काय ना, कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतलें. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस. आनी डे टू डे आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले. आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां, कितें तरी कितलेशेच दीस जाले, 8-9 वर्सां, तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता. कुडबॉन आणि मोबर जेटीर वेक्टरबॉर्न आणि हेर दुयेंसांक लागून मरण आयिल्ल्या 5 नुस्तेमारी ट्रॉलर कामगारांच्या कुटुंबाक 10 लाख रुपयांचे लुकसाण भरपाई दितले. तातूंतले 5 लाख रुपया बोट धन्यांक फारीक करचे पडटले. जाल्यार उरिल्ले 5 लाख रुपया सरकार कॉर्पोरेट फंडांतल्यान दितले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. कुडबॉना जेटी वयल्यो भंगार बोटी फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर थंय सावन काडपाची तरतूद करपाची सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक दिल्या. सभी जगह पे और उनसे पेमेंट लेना. पेमेंट उन लोगों ने देना चाहिए. जैसे ही बोर्ड लगे उनके ऑफिसर्स एक नहीं, यहाँ पे 2-4 ऑफिसर्स लगाओ. इतना पेमेंट कर देने का आप लोगों ने टॉयलेट, उन लोगों को टॉयलेट वालों को पेमेंट कर देना चाहिए. और जितना सारा एनक्रोचमेंट है यहाँ पे, और आपके डेप्यूटी कलेक्टर को पूछो एनक्रोचमेंट क्या क्या है वो. ओके, सगळं एनक्रोचमेंट कितें आहा पळय न्ही, सोमतो खाली कर. आमी जेंका जागा दुसरे कडेन दिल्या, कितें दिल्यार म्हणटालो, बांधून दिल्या, रूम्स बांधून दिल्या, रूम्स बांधून दिल्या. हांगासर येवन ते कशें रावता सर ते खबर ना सर. ते भाड्यान दिल्ले आसा ऑलरेडी. काय आमी जेंका रूम दिल्या पळय न्ही, तांच्यांनी परत हांगासर येवन रूम बांधल्या, घर केले हांगा. एक काम कर, तू एक काम कर, आमी जेंका रूम दिला तेजे लिस्ट काड. ओके, आणि तितूरले लोक जे हांगा रावता पळय न्ही, तांकां हांगासले खाली कर.
आणि हे खाली कांयच ना, विदीन 8 days खाली जावपाक जाय. ताच्या वयर ना ताका सरळ सांगपाचो तुमचो रूम तुमकां दिला थंय राव, ना जाल्यार सगळें सामान भायर काड सर सकट आणि क्लियर ऑफ कर. थंय जेटीज घालप आणि बाकीचे सगळें क्लियर कर. दुसरी गजाल बेश्ट्यो बोटी हाडून जितक्यो उडयल्ल्यो आहा पळय न्ही हांगासर आहा पळय न्ही ते वराना मरे 5,000 रुपया फायन बीन घालपाचे ना. आता डायरेक्टली तुम्ही एक कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घे, तेजी व्हॅल्यू ठरय, ताका सांग वर म्हणून पयशे तुमकां डेपॉझिट करपाक ते मागीर क्लेम करून दी कोण करता. आयडियल जितक्यो बोटी स्क्रॅप आसा जांकां तुम्ही हाज्या पयलीं नोटीसी काढल्या आणि ज्यांच्यानी 5,000 फायन भरल्या, तूं आतां आनी वाट पळोवपाची ना. तूं फक्त तेजी व्हॅल्युएशन कर आणि कॉन्ट्रॅक्टराक सांग वर म्हणून सांग पयशे तुका भरपाचे. टॉयलेटाचे आतां एज अ टेम्पररी मेजर्स भायर टॉयलेट हाडपाक थिंगा दवरपाक रावला तेमी आतां यूज करपाक परमनंट सोल्युशन जावप आसा. आमचे जे आहले ते आमचे टॉयलेट जे आहले सेन्सराचेर आहले ते रिप्लेस कर म्हणल्यार त्या सेन्सराचे लेबरां बरें चलनात. मॉबर कुडबोना नुस्तेमारी जेटीच्या एका कामगाराक आधी डेंगूक लागून मरण आयले. आता कॉलेराक लागून जुलाब जावन 5 कामगारांक मरण आयले. 163 दुयेंती सापडल्यात अशें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटरान सांगला. ह्या बळीक तितलेच भलायकी खाते जबाबदार आसा. ते खातीर खाशेली ग्रामसभा आफोवन जेटी, कोयर आनी भलायकेचो विशय मांडपाचो अशें थारला. लोकल्स न्हू फकत 3 गोऱ्या 3 फॅमिली त्यो पयलीं कितें जालें ती सायडीन न्हू जेटीचेर 3 धाकली लॉज आहली. ती 3 तेंगे धाकले लॉज आहलो. ती लॉजां थिंग रावना न्ही तशी लॉज आहली ती मोडे आनी फिशरी डिपार्टमेंटान थिंगा आमकां फिशरी डिपार्टमेंट दिलें थिंगा आनी प्लस आमकां 2,500 एक लाख देताय फिशरी डिपार्टमेंट आमी पे करताय तेंगे एवरी इयर. आनी पार्किंग जागो न्हू ऑफिस कमदादीचो फाटल्या दिसांनी हो डेमोलेशन केल्लो न्ही बरे वर्सां पयलीं सगळें तो जेटी सायड रिवर्स सायड हे सायडीन कांय केलें ना. हे सायडीन हे कमदादीन हे सायडीन कांय केलें ना. आनी हिंग आमगे लोकल सांगता ती खंय वयतली आतां 8 दिसां हालीं कोण ती वयतली तें खंय घालपाचें. हे पयलीं बोट ओनरां पयलीं दवरपाचें सगळ्यांक. तेंगे सगळें कितें इलिगल सगळें उडयताय न्हू सगळें उडोवपाचें कांय दवरपा न्हू. लोकल हांगा असले ते दवरचे म्हणतो तिनी लोकल्सान तेमी घरां हाय तेंगे दवरपाची ती तेंकां हुंय मेळ पुसान आनी तेमच्यान एमर्जन्सी कितकोन हुंय वयतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. दुर्भाट ते कपिलेश्वरी रस्त्यार रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न कसोच सुटावो जावपाचें नांव घेना. रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक व्हडा प्रमाणात रस्त्यात गोरवां सतावपाक लागल्यात. गोरवां काळखात दिसनात, लोक अपघाताचो भंय उक्तायतात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज गोरवांचो इशू जो आसा भटके गुरांचो स्ट्रे कॅटल जे आसा हे कॅटल आहा त्यो सगळे रस्त्यार बसतात. आमी पळयता की दुर्बाट ते कपलेश्वरी पर्यंत सगळे रस्त्यार जे गोरवां बसलेले आसतात आनी रातची ही लोकांक खूब त्रास करतात. कित्याक लोक आतां हे चवथीचो टायम आसा आनी चवथी खातीर लोक हांगा थंय देव पळोवपाक वयतात. जेन्ना देव पळोवपाक वयतात तांकां हे गोरवांचो खूब त्रास जाता आनी मोटरसायकल पायलटाक तर खूबच त्रास जाता. कित्याक जी गोरवां बसतात आनी रस्त्याक लायट ना तेन्ना खूब त्रास जातात. आमी कपलेश्वरी पळयतात जे अंडरपास आसा अंडरपासा कडेन गोरवां सारकी बसलेले आसात. रातची सारकी खूब त्रास करतात कित्याक लोक येतात लोकांक खबर ना की बाबा गोरवांक बसलेली आसा म्हणून आनी हांगा लायट नाशिल्ल्या कारणान ही गोरवांक खूब एक्सिडेंट जावपाचे हांगा त्रास जावपाचे खूब एक्सिडेंट जावपाचेच आसता. कित्याक गोरवां जेन्ना दिसना काळखांत गोरवां दिसना तेन्ना एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक खूब जाणां हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा. ओव्हरब्रिज गोरवांचो आलाशिरो जावन रावला. लायटी पेट नाशिल्ल्यान ह्या समस्येत आनीक भर पडल्या. आयकात थळाव्यांची तिडक. आयज आमी कपलेश्वरी बायपास रोडार आहा. तुमकां खबर आसतली हांगा रातच्या टायमार सगळे रस्तेभर गोरवां बसलेली आसता. तेन्ना ह्या गोरवांक लागून हांगा जायते एक्सिडेंट जाता. तशेंच तुमी हांगा पळयता आसतली हांगा ओव्हरब्रिज आसा तेजे पोंदा एक हो ओव्हरब्रिज म्हणल्यार गोरवांचो आसरो जाल्लो आसा. तेन्ना आमी जायते फावटी ब्रिजा पोंदा लायटी पेटोवन म्हण जायते फावटी इश्यू करता. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खाली 2 दिसांची लायटी पेटल्या जाल्यार हांगा म्हयनोभर लायटी पेटना. तशीच रातची गजाल हे दिसांनी चवथीक लोक यो वच सगळे लोक भोंवता रस्त्यांनी तशेंच परकी लोक हांगा येता आनी ह्या ब्रिजा पोंदा हांगा एक तरेन काळखान आसता लायटी पेटना. तितून गोरवां हांगा राती सुद्दां हांगा गोरवां सगळीं एक सायडीन वाटभर गोरवां रस्त्यार बसलेलीं. तेन्ना राती हांवें
हे गोरवांक पळोवन खंय तरी तेंचे पोल आशिल्ले हेजे पोल आशिल्ले बेलिकेट पोल आयिल्ले ते पोल लावन ते गोरवांक लागून थंय सेफ्टी म्हणून आयराची दवरले अशे तरेन अश्यो ह्या पुलाक जर लायटी पेटना जाल्यार अशे हांगा जायत्या लोकांक एक्सिडेंट जातले तशेंच आयज आमच्या गोंय पंचायत आहा ताणें ह्या गोरवांचेर कितें तरी एक्शन घेवन ही गोरवां जी रस्त्यार जी भोंवता तांकां खंय तरी गोशाळेन व्हरून दवरची तांकां तेन्नाच लोकांक हांगा एक्सिडेंट जावपाक कमी जातली नाजाल्यार ही गोरवां ही ब्रिज बनायक आपलो आसरो म्हणून अशीच गोरवां बसत रावतलीं आनी तितून ती लायट पेटनासतना ही गोरवां लागून लोकांक अशे एक्सिडेंट जात रावतले हांव मागता पंचायती कडेन ही सगळीं गोरवां व्हरून तुमी गोशाळेन दवरात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. प्रवाह हो गोंयकारांक चक्रावपाक तयार केल्लो भाजपाचो व्हडलो स्टंट गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हटलां. कर्नाटक आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक वाटावपाची ही खेळी असो त्याचो आरोप. जाल्यार काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेनय म्हादय आदींच विकून उडयले म्हणत गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक उजरावन काडला. भाजपा फॉर इंडिया, भाजपा फॉर गोय आणि भाजपा फॉर कर्नाटक हे एक आदींच बरयल्लें नाटक. निमणे कडेन भाजपा म्हादय गोंयांतल्यान पुरायपणान सोंपयतली पूण आपूण तशें जावपाक दिवचो ना विजय सरदेसायान शिटकावणी दिल्या. प्रवाह म्हणटा ती एक एक्चुली कॉन्स्पिरसी एक कारस्थान सेंट्रल BJPचें आनी कर्नाटका BJPचें गोंयकारांचे कानान घालपाक आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. सगळ्यांक याद आसतली की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें कर्नाटकान वचून की म्हादय डायवर्ट करपाक कर्नाटका आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेतलें म्हण आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन ही म्हादय आमी डायवर्ट करतले म्हण हें देशाच्या गृहमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां ताजे मागीर कितें जालें गोंयान आवाज जालो गोंयचें इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें सगळो बोवाळ जालो आमी ताका धारेर धरलो हांवें ताका एसेंब्लीन ताका सारको धारेर धरलो तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हजे कोतान गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक ताका एक बेजिकली गोंयकारांक हुडवींक करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें आनी ताणें कितें सांगलें फॉर एग्जाम्पल जुलय 2023 गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें इन्स्पेक्शन जालें कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक थंय तांणी कर्नाटकाच्या हॉस्पिटॅलिटीक थँक्यू म्हणलें गोंयकारांक फडको घालो की गोंयचे प्रवाह गोंयान जें ऑफीस केलां ताजे खातीर गोंयचे सरकारान 1 कोटी कितले तरी पयशे लाख दिवचे पडटा म्हणून ते आमचे पयशे गेले. आनीक फायनली जें कितें सगळ्यांक दिश्टी पडटा जें मलप्रभा वचून तांणी पळयलें 6 जुलय 2024 तें कांय रिपोर्टाचेर एक उतर ना. हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ इतलोच की इट कन्फर्म्स वॉट आय हॅव बीन सेईंग ऑल अलोंग दॅट म्हादय हॅज बीन सोल्ड. पूण गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एडवोकेट गोंयाक लागून कितें करता मुख्यमंत्र्याक ते रिपोर्ट करता. इलेक्शन लागीं पावलें काय ना इलेक्शन लागीं पावलें काय ना हेंकां भारतीय जनता पार्टी सरकाराक आतां उगडास येतलो कित्याक कर्नाटका गव्हर्मेंटान काँग्रेस आसा. जेन्ना हेंचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसलो आनी दिल्ली जेन्ना BJPचो सरकार जेन्ना आसलें तेन्ना हो प्रमोद सावंत न्हिदलेलो. तेच्या वांगडा जे कोण इंजिनियर आसतात तेच्या वांगडा कोण एडवोकेट जे आसा हे न्हिदलेले. तेंच्यांनी मनोहर पर्रीकर आसतना ती लँड जी आसा न्हू ती वयर आसा ते उदीक डायवर्ट तेन्नाच केल्लें आदींच केल्लें. हे न्हिदलेले हे गोंयच्या लोकांक हे मूर्ख करतात. इलेक्शन पावलें काय ना हेंकां म्हादय रिवर ही आईचो उगडास येता. हेंकां स्वताच्या आईचो उगडास येयना घरान आसलेले तेन्ना हेंकां म्हादय रिवरीचो उगडास येतलो. हेंकां जे पावसाचें उदीक पडटा हें उदीक सांबाळपाक हेंचे कडेन जायना. हें उदीक
जे पडटा न्हू तेंच्यांनी कर्नाटका गव्हर्मेंटान कितें स्टेटमेंट दिला, हे उदीक जे मादेर रिवराचे येता व्हांवून न्ही, ते उदीक गोंयान येता, मादेर रिवराक जॉयन जाता सगळ्यान, ते उदीक अरेबियन सीयाक वयता म्हणून, उदीक वेस्ट करता म्हणून. कोर्ट तुका पळयतलेच न्ही, हे उदीक जर व्हांवून जर दर्याक जर हे सोडटा, ते पेक्षा कर्नाटकान तेंच्यांनी थंय हे केलें. पूण खरो न्याय जो आसा न्ही, हे उदीक जेन्ना व्हांवून जेन्ना येता, आमी जे उदीक जे येता नळाचे, आमी नळाचें उदीक येता, घरान उदीक स्टोर करता, ते उदीक आमी गटराक घालिना, न्हावपाचें उदीक जें आहा तें. तशेंच सरकारान हे मादेर रिवराचें उदीक जें इतलें फ्लो जाता न्हू, हेंच्यांनी खंय तरी सांठोवन दवरपाक जाय न्ही. पूण हेंचे कडेन प्रोविजन सांठोवपाचें कांयच ना. आनी हे उलयतात कित्याक लागून आतां कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन काँग्रेस आसा, कळ्ळें तुका, काँग्रेस गव्हर्मेंट चलयता, आनी सेंट्रल आयज कोण आहा, BJP आसा. हे अमित शाह जो सांगता तशें हे वागता म्हणटा तशें कांय ना. प्रमोद सावंत म्हणटा न्हू, हो गोंयचो एजंट. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. सरकारी काम 12 महिने थांब हे म्हणीचो परत एक फावट अनुभव येयला, तोय पेडणेकारांच्या वाट्याक. 3 महिने आदी हायवेचेर मालपे पेडण्याक कोसळिल्ले पालसण रस्तो आडावन तश्शें आसा. कोण्णाचे पडलेलें दिसना. ना कंत्राटदाराचेर कारवाय, ना रस्तो मेकळो केला. एक तर सरकारान बेगोबेग माती काडची, नाजाल्यार JCB हाडून आमी काडटात. संजय बर्डेन शिटकावणी दिल्या. पळयात संदीप कामुलकारचो रिपोर्ट. म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो आमचो हायवे, जो ज्या जाग्यार कोसळ्ळलो तो हो हायवे फाटल्या 4 म्हयन्यांक कोसळ्ळलो. आनी 5 म्हयने आदी गोवा 365 हांगासर येवन हाची स्टोरी करून सांगलेले की हें जें कितें केलां न्हय तें पावसान कोसळटलें म्हूण. आनी तेचो प्रत्यय हो पळय तुमकां फाटल्यान दिसता, आख्खो रोड ब्लॉक आसा. आतां फाटले 4 म्हयने अशें आसा हें कोणी काडूंक ना, कांय ना. आतां पडपाचे आहा तितले पडलेले आसा, आनी पडपाचे आसा ते वयर आसा ते पडटलेच. पण हेका इंजिनियर जे कोण आसा पळय ते जबाबदार आसा. कारण जे इंजिनियर म्हूण आमी घेता तांकां कळपाक जाय की बाबा आमी करता ते कितें करता. कारण तांकां ते खबर नासल्या कारणान ही परिस्थिती आयज जाल्लेली आसा. ह्या रस्त्याची दुर्दशा जाल्लेली आसा. हायवे म्हणटा ते आमी सगळो पेडणे टू म्हणटा ते काणकोण पर्यंत केला, पण सगळ्या थंय जाल्लेलो आसा. पण आजून हो पेडण्याचो रस्तो आसा तो कंप्लीट जायना. आनी जर कंप्लीट जाल्लेलो आसा जाल्यार तो सारको ना. कारण ताका इतले वेव्ज आसा की सादी गाडी ही कशीच चलो शकना ह्या रस्त्याचेर. 60-65 स्पिडीच्या वयर जेम तेम 70 स्पिडीर वचूं शकता. पण तेच्या फुडें जर वयतलो जाल्यार तेची स्पीड लिमीट हांगासर ह्या रस्त्याक ना. ताका लागून हे सरकारान हो जो कोण ही जी कंपनी आसा रोड करपी ताका खरें ब्लॅक लिस्टान घालूंक जाय म्हण सगळ्यांनी आयज पर्यंत कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. की मुख्यमंत्र्याक हे ना, छाती ना अशें सांगपाक, आपूण तेजेर रजिस्टर करता आनी गोंयकारांक न्याय दिता म्हणून. आसा मुख्यमंत्र्याक शक्ती आसा सांगपाक? तेज्या वांगडा MLA जे आहा ताका सपोर्ट करता, ताका कोण विचारिना मरे. आयज 14चे दिसा आयज हे कामां कितके दिसांनी वाट पळयता आमी. तो रस्तो त्या सायडीसून सर्वीस रोड दिल्लो आहा, ताका व्हडले वणके पडले, ते तरी सारके करून दी मरे. ते सारके करिना आनी हांगा ते लोकांक वच म्हणटा. तुज्या घरान मतदारसंघात पाळये मतदारसंघात तूं रस्ते बरे करून दिता, तुजे थंय डेव्हलपमेंट करता. बाकीच्या लोकांचे कितें करपाक रावले तूं? आयज तुका सांगता हांव, तुजे कडेन कापासतात ना. तुज्या वांगडा MLA जे आसा ते काय उलयत ना. आनी हांव अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता, अमित शाह जर येत न्ही जाल्यार अमित शाह हांव विचारता तुजे MLA कशें कितें काम करता ते. तूं जर म्हणटा न्ही आमचे गोंयांत राज्य बरें काम करता, अमित शाह येना फुडें आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सुद्दां येयलो जाल्यार हांव छाती फटकून विचारतलो. हांव हेका मोदी विचारतलो हे तुजें सरकार खंय चलता काय म्हणून. अरे तुमकां टॅक्स गोंय स्टेट अशी आसा की गाडी शोरूमांसून भायर करिना फुडें पयलींच थंयसर आमी गोवोरमेंटाक रोड टॅक्स फारीक केलेले आसता. ते कित्याक लागून तुमकां मजा मारपाक? अरे तुजे कडेन भीक कित्याक लागून मागपाक जाय रे? रस्त्यार तुजे पोलीस आडयतात आमकां. रोड टॅक्स फारीक करूंक ना जाल्यार तूं चलन दिता, इन्शुरन्स भरूंक ना जाल्यार तूं चलन दिता, हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार चलन दिता. पण तुमकां कोण चलन दितलो? गोंयाचें जें कितें आसा न्हू, गोंयकारांक जें कितें जाय तें आमकां जाय. रस्ते कितले बेगीन सारके करूंक जाय. आनी हो रस्तो बेगीतल्या बेगीन हे करत नाल्यार आमी JCB हाडटलो आनी आमी लोकांक खाली करून दितले. नाल्यार आमी लेटर करतले, पयलीं पोलीस स्टेशनाक कंप्लेंट करतले परत की हो प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टर हो आसा, तेजेर कांय जमना. आनी इंजिनियर जो बसलेलो वयर आसा, पार्शेकार जो आसा तो कदाचित खंय तरी पार्टनर आसा अशें तरी आमकां दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बिरेस्ताराक गोंयभर शिपडून पावस पडलो, पूण एकंदरीत निवळ, सुको आनी उबदार दीस अणभवपाक मेळ्ळो. आयएमडीन उरिल्ल्या सप्तका खातीर हवामान शिटकावणी उणी केल्या, पूण अदीं पावस शिंवरतलोच. देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो आयएमडीन सल्लो दिला. बिरेस्तारा तापमान चडांत चड 31 डिग्री आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं आसतले. तापमान फावो तशें सूख दिने आसतले तरी आर्द्रतायेची पातळी चड आशिल्ल्यान खास करून दनपारां उश्णताय वाडटली. वाऱ्याची अपेक्षा आसा, जाका लागून उश्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळूं येता, पूण उश्णताय वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची, आयएमडीचो सल्लो. 15 सप्टेंबर मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. मळब नितळ, पूण पावसाची अजूनही शक्यताय. नागरिकांक आयएमडीचो सल्लो. बिरेस्तारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.